दोन इश्यू आशिल्ले, एक चोडणा ब्रीज, दुसरो युएक्यू प्रॉपर्टी. चोडणा ब्रिजाच्या संदर्भातले आमचे लँड एक्विजिशन प्रोसेस फास्ट ट्रॅक करपाक लायला. थोडेशे जाणचे लँड ओनर बीन मेळना, तोय प्रोसेस जाता. ताचेर संदीप जेकीस बीन नोडल ऑफिसर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू तेच्या अंडर टीम काडल्या. ते एवरी 15 days फॉलोअप करतले आनी आमी चोडणा ब्रिज हो फास्ट ट्रॅक करतात. दुसरो इश्यू आशिल्लो युएक्यू प्रॉपर्टी. आमी 812 केसीसच्यो जवळपास 700 केसीस क्लियर जाले. उरता उरले ते डॉक्युमेंट ना आनी ह्या विशया खातीर सुद्दां उरल्या. दे आर ऑल्सो सॅटिस्फायड विथ दॅट. तांकां कितें आसत जाल्यार केस वायज रिप्रेझेंटेशन करता. उरता उरला तेंचो एग्रीकल्चर लँडच्या बद्दल तो डॉक्युमेंट लागतालो. तो तेंच्यांनी सांगलें तांकां हांगा तुमी रिप्रेझेंटेशन दिलां तेंच्यांनी. लेट अस सी भितरले गव्हर्मेंट डिसिजन कितें जाता म्हणजे हांवें सगळे फायली रायल्या उपरांत गव्हर्मेंट डिसिजन घेता म्हणटा. सो तेज्या उपरांतूच डिसिजन घेतलें. आयच्या घडीक आयज डिसिजन जावंक जाय. बट लोकांक कन्सिडर करून पॉझिटिव्ह कितें आहा तें डिसिजन घेतलें. बट एक गजाल हांव परत रिपीट करता, 2014 उपरांतची थंय जी कन्स्ट्रक्शनां आयल्या ती सरकार मोडटले म्हणजे मोडटले. सरकाराच्या जागेर आतां जे कोण जमीन विकता तांकां सरकार बगीर रावचें ना. आमचे कडेन ज्यो केसीस रजिस्टर्ड जाल्या कोणीय मयान प्रॉपर्टी घेता आसतना इवेक्यू प्रॉपर्टी जर म्हणून आसत जाल्यार कोणा कडल्यानूच विकती घेवची न्हू. तेंची घरां 100% मोडटलीं. मागीर सांगतलीं आपल्याक हेणी विकती दिल्ली तेणी विकती दिल्ली म्हणून. 100% मोडटले. आमी घरां बांदली सुद्दां जाल्यार मोडटले. कारण कितें सरकारची प्रॉपर्टी आयज थंयसर दोग जाण दलाल म्हणजे सरकाराची जमीन आपूण प्लॉट मारून विकपाक लागल्या. तेंच्यांनी विकपाची बंद करची आनी लोकांनी घेवचेली बंद करची.